हे सध्या मोठे आंबे हा. हे कसले आंबे गे हे? आंबे कसले? भीष्म आंबे कोणसा आंबा आहे? नाव त्याचे भीष्म आंबे भीष्म आंब्याचे नावच बीस. भीष्म ए भीष्म भीष्म. भीष्म म्हाका तिने 20 म्हणून सांगले पण म्हाका रेट दिसली 20 म्हणून पण त्या आंब्याचे नावच 20. भीष्म मेन म्हणटा ते आंबे आणि जांभळा आणि कांदा. ना पयलीं विकता मागीर कांडा विकता. त्याच्यात जांभळं असता ती डायबिटीजा खातीर बरी भलायके खातीर बरी त्याच्या खातीर लोकांनी खावची. खावची ती हय. दवरून एक 2-4 दिसांनी खावपाची 2 दिसांनी म्हणल्यार मेन खावपाची. एक वर्सान खावचे वर्साक एकदा येता ती आणि ही तुका म्हणल्यार एक आणि जांभळा खाल्ल्या उपरांत अशे उदक बीन पिवप नासता. हो निरो जो आसा तो भलायके खातीरूय बरो असता. रानमेव आमच्या शहरातल्या लोकांक चडसो मेळना पण त्या बाजारांनी येयलो काय खावपाक वांटो घेवन हय वर्सान एकदा. फाटलेले काजू वेगळे असता. हे अशा तरेचे ओले काजू आसा तेका बिबे म्हणटा. 200 रुपयांक हे 3 आंबे मेळटा तेजे नाव आसा 20. कितले मोठे तुगे. हो जाता गिरायक जाता खाया मरे बाबा काढून खाया रे. नमस्कार. पणजेच्या बाजारांत वेगवेगळे मोसमी पिकावळ फळां म्हणजे जेका आमी रानमेवा म्हणटा तेची आवक जाल्ली आसा आणि ताचो घमघम चोही कडेन पणजे मार्केटांत पसरिल्लो आसा. काण्णां, जांभळा, फणस, मागीर वेगवेगळे अशे जिन्नस तातूंत आंबे आसा, फणस आसा आणि वेगळी हेर निरो बिरो अशा तरेचे सगळे जे मोसमी म्हणजे सिजनल फ्रुट्स जे कितें पिकता रानमेवा जेका म्हणटा आणि ताचो आस्वाद घेवपा खातीर जे कोणाक रानान वचप शक्य नासता तेंच्या खातीर हे बाजारांत विक्री खातीर आयिल्ले आसा. ताची रेट्स कितें आसा ते कितले फ्रेश आसा कशा पद्दतीन तांकां गिरायक जाता हाचो सगळो एक आढावो घेवपा खातीर आमी पणजे मार्केटान आयिल्ले आसा. आमच्या फाटल्यान जर तुमी पळोवपाक शकता काण्णां आसा, जांभळा आसा अशा तरेचे हे वेगवेगळे रानमेव्यांचे एक प्रदर्शन पणजेच्या बाजारांत भरिल्ले आसा. चला तर एक नजर मारुया आणि जाणून घेवया तेंचे रेट्स कशे आसा आणि कशा तरेची ही पिकावळ आसा रानमेवाची. चलात. भरपूर ताजी आणि टवटवीत अशी जांभळा आणि त्याच्या सायडीक आमकां काण्णां पळोवपाक मेळटा. ही खंयच्यान हाडल्या तुमी जांभळा ही? ते म्हापशासून हाडले हय. कितली रेट आसा हे? त्यांच्या पाटल्या प्रमाणे रेट असतात ते 2000, 1500, 3000 त्या पाटले असतात. ही तुमकां कोण हाडून दितात काय तुमी काडून हाडटा? हाडून दिता. आणि फणस कशे आसा? फणस पण त्याच्या घरी आम्ही आता काढून 100 रुपयाने एक विकता. एक पाकीट 100 रुपया. सध्या ही जर जांभळा पळयत जाल्यार जी आमकां रानांनी ही काण्णां जांभळा जी पळोवपाक मेळटा रानांनी वचून काडप शक्य नासता ते लोक कितें करता शहरांतले बाजारान येता आणि ही घेता. सध्या म्हणजे एका पाकिटान कितली येता ही? येता 20 येता 15 येता. एका पाकिटाची 100 रुपया. 100 रुपये एक पॅकेटान ती मेळटा. आणि हे कशे माप 50 रुपये हे माप जे रानान वचप शक्य नासता तेन्ना लोक हांगासर ती घेवन घेता. पळोवंक गेल्यार रुचीक काण्णां आणि जांभळा हांगासर भरिल्ली आसा आणि ताचो घमघम पणजेच्या मार्केटान चोही कडेन पसरिल्लो आसा. फणस सुद्दां आसा. आता ही तुम्ही जांभळा आणि काण्णां बऱ्या प्रमाणात पणजेच्या बाजारात आयिल्ली आसा. तुम्ही ही खंयच्यान हाडटा काण्णां आणि आमी कांडा हाडटा बाबा हांगाची पळय आमच्या इंडियन सिटीत वयर न्हू कांडिनी आहा त्या हडपांचे तेजे वयले कांडा हाडटा. जांबवा ना जांबवा सावंतवाडीची पेडण्याची ते सायडीची आसा. कोकणांतल्यान ही जांभळा हाडटा. हय आमी म्हापशेंची हाडला ती हांगाची सावंतवाडीची. काण्णां आमच्या हांगा गोंयांत लागीं मेळटा. हय मेळटा मेळटा. ही जांभळा जांबवाय मेळटा पूण चड जांबी ना न्हू थोडे आसा जांबी. ही
तुम्ही केन्नाच्यान हाडपाक लागले आता आता झालं आमका एक आठवडा झाला विकता ते हा. पयली आताच पिकपाक लागला तिका पयली? होय आता पिकपाक लागला थोड्याच टाइम झाला 1 महिना झाला तो मायज आणि ही कांडा केन्ना पिकतात कांदा आता पिकपाक लागला ना चुन्ना पयली पिकता मागीर कांदा पिकता चुन्न हाडटा तुम्ही चुन्ना हाडटाले आमी चुन्ना सोंपली चुन्न सोंपले आता कांडा कितलो तेप मेळटली बाजारात आता कांदा आनीक 1 महिनाभर मेळटली तुम्ही फक्त आता ती काळी कांडा हाडल्या हय मागीर ती ही तरणी काळंगा असता ती खाडाक घालपाक आसता ती बीन हाडटा तिया थोडो लोक हाडटा आमी हाडिना आमी ती पिकोंक सांगता पिकी काडटा वयली आनी मागीर ती पिकोंक सांगता सध्या रेट कितें आसा कांडाची कांडाची आता सद्याक ते माप आसता ना ते 50 रुपया घालता सगळीकडे एकूच रेट आता सोय कोण हाडटा ना ती मातशी सोय दितली न्हू आनी जांबळा कशी जांबू आहा 250 रुपयांनी आहा 300 रुपया आहा 100 म्हणजे पॅकेट 100 मेदू 100 जांबळांची रेट 250 रुपया 250 रुपया आहा 200 रुपया आहा 150 रुपया आहा जमा प्रमाणे रेट आसा बा ती दवरून 1-2-4 दिसांनी हावपाची 2 दिसांनी म्हळ्यार मेन हावपाची ती फ्रिजान दवरलेले कितले फ्रिजान दवरून ती चड दीस हावपाक जायना ती थोड्याच दिसांनी हावपाक जाय पिकी ना आता ती हाडटा ती फ्रेश हाडटा म्हणजे आयच्या दिसा आयज पळय काडटली आयज आनी हाल्या सकाळी हाडटली तशी एका दिसाची हो एका दिसाची ती चड दिसांक रोवना ना पिकी ना ती चड दिसांक रोवना म्हणजे जांबळा रोखडी फ्रिजान दवरपाक शकता हय फ्रिजान दवरून लोक खाता म्हणल्यार चड दिसांक न्हू पूण आतां ही सगळी सिजनल जी मोसमी हंगामी जी पिकावळ आमकां मेळटा रानांनी ती गरमेच्या दिसांनी मेळटा सो ती थंडाये खातीर बीन आरोग्याक बीन बरी आरोग्य म्हटल्यार आता ह्या सिजनाक पळय जांबळांचो कांडांचो पीक आसता न्हू ती 1 वर्साचे हे आसता म्हणल्यार 1 वर्सान कोणी म्हणटा कितें 1 वर्सान खावचे वर्साक एकदां येता ती खावची म्हणटा ती वर्सान वर्स म्हणजे अशी डेली मेळना न्हू एकदां खाल्ली की ती डायबिटीकाक कांडांचो म्हणटा कांडांचो पीक आसता तो एकदां खाल्लो म्हणल्यार ती आनी फुडें मेवची ना पावस पडलो की पिड्यार जातली तांकां कीड बी पडटा मागीर ताका लागून ती आतां कोण मेळटा ती खाता आनी सोडटा तशी जांबळां आतां पळय थोडी तुका जांबळां खाता तेची बियो बी सांठोवन दवरता सुकोवन तेंचो पावडर करता आनी ती डायबिटीकाक लागून तो तुका केन्ना यूज करूंक शकता तो उदकान बी घालून मागीर पियेता म्हणून लोक मेन जांबळां व्हरता ती खाल्ली न्हू ती तिची बियो आसता ती सुकोवन दवरता तेंचो पिठो करता डब्यान भरून दवरता केन्नाय जाय तेन्ना आपल्याक यूज करूंक मेळटा अशी जांबळां आसता ती डायबिटीजा खातीर बरी भलायके खातीर बरी त्याच्या खातीर लोकांनी खावची ती हय खावची आनी कांडा कांदा म्हणटा ती तरी गोड आसता न्हू ती लोक चड खावंक वचना ती डायबेटीक आसता ती खावंक वचना आंबट आसल्यार मातशी खाता पूण एक्चुअली जांबळां म्हणजे ती चड मेन आनी कितें हेच्या व्यतिरिक्त कितें हाडटा तुमी जांबळां कांडा जाम बीन तशें जांब बी हय ती तुका थंडयेक म्हटल्यार अशी तूं तें खाल्लें म्हटल्यार भितर थंडाय कशी मेळटा म्हणून ती खाता ती म्हणून तशीच वर्साक एकदां येता ती डेली जायना तेंचो पीक एकूच टायम आसता ती मागीर पावस पडलो की तिवूय पिड्यार जाता पूण आतां तर सद्या ना ती फाटीं येताली जालो तेंचो पीक सोंपलो आतां मेन म्हणटा ते आंबे आनी जांबळां आनी कांडा हेच चालू आहा कितलो ते बे मेळटले आतां हे आतां तुका पावस पडसर चालू एकदां पावस पडलो की मागीर पिड्यार ती जांबळांनी सुद्दां पावस पडलो न्हू तेन्ना मागीर कीड पडटा तेन्ना मागीर कोण खावंक वचना तुमी ती वयर चडून काडची पडटा काय ती सकयल पडलेली बीन काडटा ना वयर सकयल पडलेली जाल्यार फुट्टा ती वयर चडोन फाटल्यान काडची फाटल्यान ती हें आसता पळय ओबलें कशें आसता पळय कोबल्यान काडप तितून काडलें की ती बरी उरता नाल्यार ती आलोन उडयली की जमनीर फुट्टा फुटलेली मागीर कोण व्हरपाक सोदिना खंयच्या थंय खावपाक बरी जो आतां रानान कोण आसा जांबळां पडली ती खावपाक फ्रेश जाता न्हू ती फ्रेश आनी ही तुका म्हणल्यार एक आनी जांबळां खाल्ल्या उपरांत अशें उदक बीन पिवप नासता अशें म्हणटा ते सारकें जांबळां खावन रोखडोच कोण उदक पिवना न्हू ते पोटान भितर गडगडटा पिवप नासता म्हणटा हय ते पिवपाचें सारकें न्हू आनी आतां जांबळां खाल्ली म्हळ्यार अर्दे वर तरी रावले मागीर जमना हे सद्या मोठे आंबे आहा हे कसले आंबे गे हे आंबे कसले 20 आंबे कोणसा आंबा हे नाव तेजे 20 आंब्याचें नांवूच बीस 20 ह्या आंब्याचें नांवूच बीस हांवें तिका पयलीं म्हटलें आंबे खंयचे म्हाका तेणें 20 म्हणून सांगलें पण म्हाका रेट दिसली 20 म्हणून पूण त्या आंब्याचें नांवूच 20 खंय जाता आंबे गोंयान जाता आमच्या गोंयान जाता गोंयान जाता येदे व्हडले आंबे
याने मोठे जाताले ओंदू येता बारीक तरी जाला असले जाता ते 20 म्हण पूण पावसान जाताले आता पयलून जाता 20 म्हण हे 203 दिला. 200 रुपयांक हे 3 आंबे मेळटा. तेजे नाव आसा 20. कितले मोठे ते पळय. आणि ती म्हणटा हे गोंयचेच म्हणून. हांवें कदाचित फर्स्ट टायम हेजें नांव आयकलेलें आसा. मानकुराद, मालगेस, मुशेराद हे आमी आयकलेले आसा, पूण हे 20 नवे आंबे कशे ते आयकलाय. टेस्ट बीन बरी आसता हेजी. बरी असता टेस्ट बी बरी आहा. 20 आंबे मुद्दाम हे केन्ना खावन पळया. मोठे आंबे आसा आणि 200 रुपयांक 3 आंबे मेळटा. आणि मानकुरादाची रेट मनकुराची दिता आमी 700-800 डझन बरे हा. आणि धाकटे छोटे आहा ते 400-500 आणि काण्ण हाडल्या ते काढून हाडला. काण्णाची रेट किती? 50 सगळ्याकडे सेम हा रेट. 50 रुपया गलास. टुरिस्ट बीन विचारता हे कितें काय म्हणून. हो तुरीशी शकता काण्णांक बीन मालूम ना ते वयता ते करवंजा म्हणटा. करवंजा करवंदा महाराष्ट्रान करवंदा म्हणटा. आम्ही गोंयांत ते कांटा म्हणटा. ती करवंजा म्हणटा. बरोबर. हा ही तुझी ही घरची केळी तुमची. हय ही आमची घरची केळी दिली 40 रुपयान दिली ताका. कशी आहा तेंची केळी? केळी बरी आसा. सालदाटी ती सालदाटी. सालदाटी. हय. तुम्ही दर वर्सा हिच्या कडल्यान व्हरता? हांव येता बाजारांत तेन्ना व्हरता तेजे. कितें कितें केळी आणि आंबे बिमे? आमे हय हे बिस्म बिस्म आमे हय. गोड आसता. हय गोंयान जाता. हांवें ते पयले फावट पयले. तुमकां खबर आहा 20 आंबे? हय बिस्म बिस्म. आमी ते मुशेराद, मालगेस बीन तसले आमी खबर आहा आमकां. मानकुराद हापूस बिपूस. काण्णां बिण्णां तुमी सगळे घेता? हय. ह्या दिसांनी काण्णां बिण्णां जांबळां बीन खावप आरोग्याक बरें म्हणटात. हय रानमेवो न्ही रानमेवो आमच्या शहरांतल्या लोकांक चडसो मेळना, पूण त्या बाजारान येयलो काय खावपाक वाचो घेवन हय वर्सान एकदां. सगळीकडे बाजारान वेगवेगळे तरेची जांबळां दिसता आमकां. हांगा पाटलो भरून आईन जांबळां हाडिल्लीं आसा आनी तेच्या सायडीक काण्णांय आसा. काण्णां, जांबळां अशे लोक सद्या हो रानमेवो घेवन आमकां बाजारान बशिल्ले दिश्टी पडटा. खंयच्यान हाडलाय तुमी? चिमला. चिंबलाच्यान. तुमी खंयच्यान हाडला? आम्ही चिंबलची जांभळा नो म्हापशासून हाडला. आम्ही चिंबलकार. आणि काण्णां बीन? कांडा बीन 2-3. आम्ही चिमला काय ना. कांडा जांभळा काय ना. आम्ही म्हापशासून हाडटा. वाडपयची येतात. सद्या कशी विकतात तुमी? म्हारग दिल्यार 300 रुपया. मागीर वडेशांनी मागीर 200नी. एकूच दर दिना. कितली 100? 100. आणि हे काण्णां कशी? कांडा 50. 50 रुपया वांटो. ये पोड ती. ही आणि हे बारीक बारीक बत्ता आमी 50 रुपया दिता. आमी चड म्हारग घेतली. लोक व्हरतात? हय लोक वतात. खावपाची वस्तू वतात. आनीक 2 दीस मेवता. फुडलो म्हयनो लागता. मागीर ताका पावसान चीड लागतात. हे बार्गेनिंग बीन करता? हय. बार्गेनिंग बीन करता लोक? सवाय दी बीन? हय सवाय दी म्हणटा न्हू. आतां पळय 50 रुपया म्हटल्यार गेले आनी कशी म्हणून विकतली. येद्दे हे टोकरे सांगता 2000, 1500 येद्देच टोकरे ते. आमी हे काजरान बीन हाडटा ना 1200नी हाडटा. मागीर तोही घालूंक पडटा न्हू आमकां. सोय आहल्यार सोय घालता. म्हारग जाल्यार म्हारग घालता. म्हारग म्हळ्यार 300 वयर हायना. मागीर वडेशा मागीर लाट 200 अशें. सगळी दर मेळना न्हू. एकूच दर सारकी. मेळना न्हू. सगळी दर धरची पडटा. रानमेव्यातले आंबे, काण्णां, मागीर जांबळां हेच्या व्यतिरिक्त आमच्या बरोबर आसा बिबे. आमकां हांगासर बाजारान येयल्ले पळोवपाक मेळटा. आंब्यान वांगडा तेणें बिबेय दवरलेले आसा. बिबे कशे आसा गे रेट? 400 रुपया. 400 रुपया 100. पोती आहा ती 400 रुपया. ही आतां बिब्यांची पोती आसा ही 400 रुपया. बिबे म्हणजे कितें? जेन्ना काजू ओले आसता पळय तेन्ना ते बडयेन काडप. म्हणजे फाटलेले काजू वेगळे आसता. हे अशा तरेचे ओले काजू आसता ताका बिबे म्हणटा. सो हे बिबे ह्या दिसांनी काजू लागिल्ल्या कारणान हे बिबे आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी ते बिबे बाजारान आयिल्ले पळोवपाक मेळटा. बिबे खावपाकूय लोक पसंती करता. बिब्यांचे मोहलो म्हणून एक तरेची एक बरीशी डीश जाता. तितून ह्या बिब्यांचो वापर करतात. गोड डीश, स्वीट डीश ताका म्हणटात. अशी लोक येता बिबे बीन व्हरपाक.
बिबे लोक व्हरता लोकांक जाय बिबे. सध्या आंब्यांची रेट कित्याचेर पावला, कमी जाल्या? कमी जाला 600 रुपया जाला, 700 रुपया जाला, मोठे आहा 1000 आसा आणि 800 रुपयान जाला. तुवें सध्या आंबे आणि बिबे दवरला. हय गोठान दवरला. सगळे आसा पळय, मालगेस आसा, साकरी आहा, गोठां आसा, पायरी आसा, आपूस आसा, साकरी आसा. गोठांची रेट किती जाल्या? गोठा 100 रुपया डझन. फाटी गोठा 300 रुपया असली ती 100चेर पावल्या. आता 100 रुपयान जाला. मानकुराद कितले असले फाटी? मानकुरा 1200 रुपयाने आहले, 1500 रुपयाने आहले. आता हाफ रेट जालेली आसा. जे सगळे आंबे फाटी आमी एक बरो आमी रिपोर्ट केल्लो मार्केटान जेन्ना आंबे आयिल्ले तेन्नाच मानकुराद 1200 रुपया आशिल्ले डझन. मागीर गोठा जी आशिल्ली ती सगळ्यात कमी 300 रुपया आशिल्ली. आता गोठा 100 रुपयाचेर पाविल्ली आसा. जाल्यार मानकुराद आंबे जे आसा ते 600 रुपयाचेर, म्हणजे कमी रेट ज्यो आसा त्यो कमी जालेल्यो आसा, अर्द्यो जालेल्यो आसा. अशा तरेन तुमकां आतां बरो एक टायम आसा, तुमी पणजे बाजारान येवन ही रानमेवा आसूं किंवा ही मोसमी फळां जी आसा पिकावळ तेची खरेदी तुमी करपाक शकता. आमी वेगवेगळी पिकावळ पळयली, रानमेवा पळयलो, आंबे पळयले, फणसूय आयिल्ले आसा. कोण फणस पॅकेटांनी करून विकता पॅकेटां. पूण हांगा पळय जाल्यार निरोय आयिल्लो आसा. जो निरो हेजो आमी उर्राक करता, म्हणजे काजू जो आसता मुट्टो त्याचो हो रोस. तो कितली रेट आसा हेजी? रुपया 150 रुपया. 150 रुपया. 150 रुपया. मागीर तो कितले तेंप उरपाक शकता? तो उराना चोडटे तो रोखडोच सुरू येता, तो रोखडोच पिवंक जावं. समज आयज हांवें व्हेलो जाल्यार फ्रिजान दवरपाक शकना? जाता शकता. फ्रिजान कितले दीस दवरपाक शकता? 2 दीस उरता. आतां तुमी केन्ना हाडलेलो तो? आमी सकाळीं हाडलेलो. सकाळी हाडटा आनी तो त्याच दिसा खपपाक जाय तो. हो निरो जो आसा तो भलायके खातीरूय बरो आसता काजूचो हो. तेका लागून ही मोसमी फळां जी आसता किंवा पिकावळ आसता तेचें सेवन करप जिवा खातीर बरें आसता, म्हणून लोक मुद्दाम निरो पिवपाक पसंत करता. अशा तरेची ही मोसमी पिकावळ पणजे बाजारांत भरिल्ली आसा. तुमी हांगासर येवचो, वेगवेगळ्या रान मेवांचो तुमी आस्वाद घेवचो पणजेच्या बाजारांत. भाजी, गांवठी भाजी आणि हेर सगळे पणजेच्या बाजारांत सध्या गजबजून भरिल्ले आसा. अशा तरेचे चित्र सध्या बाजारांत आसा. निश्चित तुम्ही बाजारांत भेट दिवची. सध्या रेटी ज्यो आसा त्योय मातश्यो कमी जालेल्यो आसा, परवडपा सारक्यो. ताका लागून तुम्ही भेट दिया पणजे बाजारांत आणि ह्या मोसमी पिकावळीचो रानमेवांचो आस्वाद घेया. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव गौरीश प्रभामणकर. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हे सध्या मोठे आंबे आहा. हे कसले आंबे गे? आंबे कसले? 20 आंबे कोणसा आंबा आहे? नाव त्याचे 20 मग आंबे 20 आंब्याचे नावच 20. 20 ए बिस्म 20 मग बिस्म. म्हाका तेणे 20 म्हणून सांगले, पण म्हाका रेट दिसली 20 म्हणून. पण त्या आंब्याचे नावच 20. 20 मेन म्हणटा ते आंबे आणि जांबळा आणि कांदा. ना पयलीं विकता, मागीर कांडा विकता. त्याच्यात जांभळं असता ती डायबिटीसा खातीर बरी, भलायके खातीर बरी. त्याच्या खातीर लोकांनी खावची. खावची ती हय. दवरून 1-2-4 दिसांनी खावपाची. 2 दिसांनी म्हळ्यार मेन खावपाची. एक वर्सान खावचे, वर्साक एकदा येता ती. आणि ही तुका म्हणल्यार एक आणि जांभळं खाल्ल्या उपरांत अशें उदक बीन पिवप नासता. हो निरो जो आसा तो भलायके खातीरूय बरो आसता. रानमेवो आमच्या शहरांतल्या लोकांक चडसो मेळना, पूण त्या बाजारान येयलो काय खावपाक वाटो घेवन हय वर्सान एकदा. फाटलेले काजू वेगळे असता. हे अशा तरेचे ओले काजू आसा तेका बिबे म्हणटा. 200 रुपयांक हे 3 आंबे मेळटा. तेजे नाव आसा 20. कितले मोठे सगळे. हो जाता गिरायक जाता खाया मरे बाबा काढून काय रे.